सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवाती गायन गाऊया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. A30 आणि 6 पान 20. A36 page 20. विश्वास तुझे कुटुंब एकठांय जाता. आवाज विश्वास सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून केल्या कालोता सिक्वेरा आनी मानुएल सिक्वेरा देवान तांकां सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता सेबास्टियाना फेर्नांदीस, आग्नेलो फारिया, दाजिया दाकुना. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक बरे भलायकी तांकां फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळून म्हूण मागुया. तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत मागता झेवियर फेर्नांदीस, जुआनिता रॉड्रिगीस, रूथ डायस, डॅन्झिल डायस, ल्युकाडिया विएगस, फ्लोरी रॉड्रिगीस, एंटनी फेर्नांदीस, क्लाउडियो फेर्नांदीस, जुझे पिशातो, मारिया साताना पिशातो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो पायचो सबाब जावन आसा. म्हजो बहीण मानू आमचो देव बरो आनीक देवाचें बरेपण दर दिसाक वेगवेगळे तरेनी आमी आमच्या जिवितांत अणभवता. जरें देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत अणभव देवा भाशेन आमी बरीं मनशां जावंक बरेपण विस्तारूंक पावूंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत हांव दूख धरून आनी देवाचे काकृतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची गागलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia Kaguto Soumia Kaguto Visa Kaguto Visa Kaguto Soumia Kaguto
तुया थोडोसो वेळ वगीच रावन तुमचे तेसो कास्कीन तेसो ते आमकां दवरात. तशेंच पाप साहेबाच्या देसा पासत आमी मागुया. देव आमचे बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका. भाव, तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्यात आर्बा वो हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोडा सोरचिलो उठून अब्राहम हितीताच्या पुतांक कोडे उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मोदें हांवें तिकान केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मोदें एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत खानानच्या देसांत मागपेलेच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधींत निकी पिली. आतां अब्राहम वर्सांनीचे पोवन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगले वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सोरवां मोदल्या जाणट्या सेवकांक आपल्या सगल्या आस्ते मालाच्या कारबाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगडा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकाच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल वेंचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्या घराण्याची वच आनी म्हज्या पुताक इजाकाक एक बायल वेंचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांतान तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून वचो. अब्राहमान म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान आनी प्रितमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देश म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां तुवें सोडली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेंचून काडूंक. तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात तुवें पत्तो व्हरूं नाका. इजाक नेगेबेन जियेतालो. एकदां तो लहाय रोयची बाय आसा ते अरण्यात आसलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली दोर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो दोनी. तेन्ना तिणें
रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इसाकाक सगळी खबर सांगली आनी इसाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपल्या आवयच्या मोनाक ताका दूख भोगलोलें. ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वाचें कोण वर्णन करीत. कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें कोत्तात तीं सगलीं सुबागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुवें वेंचून काडलोल्याचें सूख म्हाकाय भोगूं दी. तुजे पोरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उदकाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. कश्टवतल्यानो तुमी, बार वाटायतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोल्या. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवेर बसलोल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसुदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारान वायटोव्यां सांगाती, तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दयास जाय. दुबाव बीण शोगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Magari tuka Krista. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजे बहीण मानू, आमचो देव बरो आनीक देवाचें बरेपण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेवता. आनी होच देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी कशे तरेन अणभवूंक जाय तेवूय आमकां नियाळूंक मेवता. म्हजे बहीण मानू, मातयेव
जो टॅक्स कलेक्टर आसलो जो मांडवेर बसून दोन घेतालो टॅक्स घेतालो आनी त्या काळार टॅक्स कलेक्टर जे आसले दोन वसूदार आसले लोक तांकां पातकी म्हूण लेखताले वो लोक तांकां मान दिनासलो समाजान तांकां भायर आयताले पूण मजबूत मानू जेन्ना तो थंयसर मांडवेर बसून आसलोलो जेजू ते वाटेन वेता तेन्ना माथेवाक तो पळयता आनीक कितें पळयता जे माथेवाच्या भितर जिवितांत देवाचें बरेंपण आसा तें तो पळयता आनीक माथेवाक म्हणटा म्हजें पाटल्यान ये आनी माथेव कितें कोत्ता माथेव सगलें साडून जावं ते कडेक हिशोब बरोवपाचो ताचें बूक आसलोलो पेन आसलोलो वो डुडू आसलोले सगलें साडून उठ्ठा आनी जेजूच्या पाटल्यान वेता म्हजे बीन मानू देवाचें बरेंपण आमकां सगल्यांक फाव जाता आनी हे देवाचें बरेंपण अनुभवूंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक देव सगल्यांक आमकां आपयता बऱ्यांकूच न्हय पूण सगल्यांक आमकां आपयता आतां कित्याचेर धरलेलें आसा इट डिपेंड्स ऑन हाव वी रिस्पॉन्ड माथेव उठलो आनीक जेजूच्या पाटल्यान गेलो सो आमच्या जिवितांत मजबूत मानू आमी उठोवंक गरजेचें एक एक फावटी आमी पडटा निराशी जाता वा आमच्या जिवितांत कसले संकोश्ट येतात दूख येता थंयसरूच आमी रावंक फावना जो आमच्या जिवितांत अस्कोते आसा थंयसर आमी रावंक फावना पूण आमी उठूंक जाय आनी नव्या जिविताची पावलां मारूंक जाय उठूंक जाय शांतीची पावलां आमी मारूंक जाय उठूंक जाय खुशालकायेची पावलां आमी मारूंक जाय दुसरे सुवातेर मजबूत मानू जो मांडवेर बसलोलो माथेव थंयसर आसलो उठ्ठा आनी कितें कोत्ता आपल्या घरा जेजूक वेता आनीक जेजू बरोबर बसता आनी खंयसर बसता जेवणा मेजार सोर भोंवतणी जेजू सांगाता तो बसता आतां पयलो बसून खंयसर आसलो थंयसर बाजरांक खंयसर दुडू घेतालो थंयसर आसलो पूण आतां जेजू बरोबर घरांत मेजा भोंवतणी तो बसून आसा आनी ताचे बरोबर कोण आसात ह्यार दुसरे दोन वसूलदार आसात आनीक वायट स्वभावाचे मनीस आसात आनी तशेंच फारिजीव ते तांचे सांगाताक बसोन नात पूण सायडीन आसात आनी ते थंयसर तांकां पळयतात आनी म्हणटात हो कितें वायटोव्यां बरोबर बसता तांचे बरोबर तो जेवता खाता तांकां तो बरे भाशेन लेखता घेता पूण मजबूत मानू जे वायटोवे मनीस जेजू बरोबर बसोन आसलेले ते कितें करतात जेजू तांकां आपलो मोग अनुभवंक दिता जेजू तांकां पेकोवणी दिता जेजू तांकां बक्षणे दिता आनी जे वायटोवे मनीस जेजू सांगाताक बसून आसलेले ते कितें करतात हो जेजूचो मोग जेजूचें बक्षणे जेजूची दया आपल्या जिवितांत ते अनुभवतात मजबूत मानू देव बरो आनी देवाचें बरेंपण आमकां सगल्यांक फाव जाता सो गरज आसा आमी आमच्या जिवितांत हे देवाचें बक्षणे देवाचो मोग अनुभव उठूंक जेजू सोशी येवंक आनीक जेजू सांगाताक वेळ सारूंक जेजू बरोबर बसूंक जेजूचो मोग अनुभव आनी मजबूत मानू मिसाचें बलिदान हें तें जेवणाचें मेज हांगा सोर जेन्ना आमी जेजू सांगाताक हे जेवणाक बसता होच मोग हेंच बरेंपण आमी अनुभवंक पावता मागण्याचें कूड आमचें आसा थंयसर आमी जेजू सांगाताक बसता तेन्ना हो मोग शांती खुशालकाय आमी अनुभवंक पावता आमच्या कुटुंबांत जेन्ना सांगातान आमी जेवणा बेजार बसता तेन्ना होच मोग एकामेकाक आमी दिवंक पावता एकामेकाचो मोग आमी अनुभवंक पावता बक्षणे दिवंक पावता शांती हाडूंक पावता तर उठुया आनीक जेजूचो पाटलाव करुया नव्या जिविताची आमी पावलां मारूं तेच बापाची कृपान बळ गजाळ एकल्याक मागुया भेटोने गायन गाऊया सी सो बागेतल्या फुलामध्ये पान 30 C6 पेज 30 Somos franciscanos de Barcelona, que oferece una oportunidad para iluminar a muchos paulas y la práctica. Sodre
तुझ्या गाचा सोवे विडोयता कारिस्मोची तुझ्या गाचा सोवे विडोयता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या यादकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वर्षा आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार सासनाचे देवा सोर काळ सोरताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुवें ताका सोडयलो. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, 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 dolbarazzo sorvesotu, sorgani somsar, volar tuja vojvoda, tu sorgi luka soy soy, soy soy soy. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर च्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोच मरोन सोसुंबेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गुट परगटुया. Ani ponoci orbi truveram ga soroi somia Somsaraja sorvondara amchi sorvorko. बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुणा रगत शेवतली आमां सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र शुभेच्छा उगडास कर. लिवो आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेळ्ळें ती आमच्या गोच्यांची आमच्या भावा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे गोतयेंत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बाग्यो जुझ्या दिचो पोती बाग्यो धर्म दुतां बाग्यो जुझ्या वाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हजे बहीण मानू जेन्ना मातयो बसून दोन घेतालो टॅक्स कलेक्ट कोत्तालो तेन्ना लोक ताका कोणसो पळयतालो पातकी म्हूण पळयतालो न्हू वायटोबो मनीस म्हूण पळयतालो आनी आतां आमी ताका कोण म्हूण पळयतात भाग्यवंत सांत म्हूण सो कोणा बरी बसलो तो जेजू बरें बसलो जेजू बरोबर रावलो सो आमच्या जिवितांत म्हजे पयलीं मानू आमी जेजू सांगात वेळ सारता जेजू बरोबर बसता तितलो देवाचो मोग बोगसणे काकलूत आमी अनुभवंक पावता आनी हेंच मागीर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता तो हीच कृपा आमकां जण एकल्याक जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार त्या करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां जेवदा काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेज क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसकार आनी जे कशे परमाणे तुका शांती दी आनी तूं एक वटांत सांबाळ जो जियेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यां ती सगळी सुभागी सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमेयांच्या वेळार आमी गायन गावया D40 तूं स्वर्गीचे गोडसाणीचो उंडो पान 70 D44 पेज 73 Gordzanico uno, bordesan tu, surgamcia calzazo, Jesu
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमचे बापा, जीवच्या कुडी रक्ताचें बलिदान जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे बरें सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडू. मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सव्यास सोरपोत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मोदे धरून 508. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रितीला दिवून चलया आमी पोतून दारां ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रितीला दिवून चलया आमी पोतून दारां ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी धरया. बऱ्या चाकरी जेजू